एक 2-3 दीस फाटी आम्ही व्हिडिओ पळयलो. खूप तेंपान गोयचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवळेकर यांनी स्टेटमेंट दिले आणि गोंय आमचे ऑर्गेनिक स्टेट करतले म्हणून त्यांनी एक लोकांक आश्वासन दिले. हे सेम असली आश्वासना हेच्या पयलीं काँग्रेसीनूय दिल्ली, बीजेपीनूय दिली आणि आता काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येवन बाबू परतो आमकां दिता. लास्ट टाइम जेन्ना गेल्या वर्सात एग्रीकल्चर ऑफिसर्स आणि झेडओ यांच्या वांगडा एक मिटींग घेतलेली चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यांनी, आणि तेन्ना तेंच्यान डिस्कस केल्ले की गोंयांत जे एग्रीकल्चर आसा ते कशें फुडें आमी व्हरतले काय म्हणून. आणि त्या मिटींगेक लायव्ह आसली ती मिटींग, आनी त्या मिटींगेक सीएम बरो नेटान तापतालो एग्रीकल्चर ऑफिसरांचेर. अशें काम करपाक जाय, तशें काम करपाक जाय, इतले यूथ हाडपाक जाय, तुमच्या कडेन जातलें ना, खूब कितें कितें. पूण त्या मिटींगेक बाबू कवळेकर एबसंट आसलो. आता मोदीत तो जागो जाला. आता काल तिने एक स्टेटमेंट केले की गोंय राज्य आमी ऑर्गेनिक स्टेट म्हणून करपाचें आसा. आणि सीएमान लास्ट सप्टेंबर, गेल्या सप्टेंबरान सीएमान स्टेटमेंट दिल्ले की गोंय ऑर्गेनिक स्टेट म्हणून आमी बेगीनूच डिक्लेअर करतले म्हणून. पयलीं म्हटल्यार सीएमाक जो सीएम प्रमोद सावंत आसा तेका सगळें कितें डिक्लेअर करपाक कसली उमेद आसा ती आमकां खबर ना. ओपन डेफिकेशन फ्री गोंय म्हणून तेणी डिक्लेअर केलें. तेचे कितें आसा, रिएलिटी कितें आसा सगळ्या जगाक खबर आसा. सेकंड थिंग, हर घर जल म्हणून तेणी केलें. लोकांक घरांत नळ आसा, उदक ना, थोड्यांक नळ ना, थोड्यांच्या गांवांत PWDचें कनेक्शन पासून. आनी आतां तो गोंय ऑर्गेनिक स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. बरें, करपाचें आसा, तुमचें स्वप्न आसा, सगळें बरें आसा. बाबू जेन्ना उलयलो प्रायम न्यूज आवाराचेर, तो तेजी जेन्ना मुलाखत आसली ती आमी पयली, त्या मुलाखतीन आनी प्रेस कॉन्फरन्स तेणी घेतलेली. त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तो सांगता की आमी गोंयांत खंय 500 क्लस्टर्स आयडेंटिफाय केला. ऑर्गेनिक स्टेट करपाक 500 क्लस्टर आयडेंटिफाय केला आणि त्याच्या अंडर 10,000 हेक्टर जागो येता म्हणून. आणि 13,000 फार्मर्सांक तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिला. आणि हे तेणी मुलाखतीनूय आणि त्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सान दोनाय जाग्यांचेर तेणी हे दोन फिगर 10,000 हेक्टर्स आणि 13,000 फार्मर्स, 10,000 हेक्टर आणि 13,000 शेतकार, हे उतरां तेणी कमीत कमी 5 फावटी तर रिपीट केली. आणि नेटान सांगपाक लागलो की आमी आता सेट आसा आणि आमी आता गोंय ऑर्गेनिक स्टेट करतले आणि आमी ह्या सगळ्याक रेडी जाल्ले आसा. हांव बाबूक एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन विचारतलो बाबूक. बाबून प्लीज आन्सर करपाचें. पयलो क्वेश्चन, बाबून आउट करपाचे हे 500 क्लस्टर्स जे तेणी आयडेंटिफाय केला तेची लिस्ट तेणी आपल्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची जी वेबसायट आसा पळय त्या वेबसायटीचेर तेणी आउट करची. खंयच्या गांवांत, खंयच्या तालुक्यात कितलो जागो तेणे हे 500 हेक्टर्सांचो जो जागो आसा पळय तो तेणी शॉर्टलिस्ट केला, तो खंय खंय केला. सेकंड, बाबून आउट करपाचे की 13,000 फार्मर्स जो तो म्हणटा आमी ट्रेन केला म्हणून गोंयांत. 13,000 फार्मर्स, इमेजिन करा. हे 13,000 फार्मर्सांक तेणी या कोविड टायमाचेर खंय ट्रेनिंग दिली. तेरा हजार फार्मर्सांक तेणी झूम कॉलाचेर मिटींग ट्रेनिंग दिली काय, गुगल मिटाचेर तेणी ट्रेनिंग दिली काय, आणि कसली व्हॉट्सएप कॉलाचेर, हे बाबून आन्सर करपाचे. मागीर म्हणू नाका आपलो व्हॉट्सएप हॅक जालो म्हणून. बाबून प्लीज सांगपाचें आमकां हे ट्रेनिंग 13,000 फार्मरांक खंय दिली, आनी हे 13,000 फार्मरांक जे तुमी ट्रेनिंग दिल्या पळय तेंची नांवां तुवें त्या वेबसायटीचेर आउट करची. तेंचें नांव, तेंचे एड्रेस आणि त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर.
सो दॅट आमकांय कळपाक जाय की तुवें 13,000 फार्मरांक जी ट्रेनिंग दिली भितर आमी आनी आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे चुकले तरी कशे. हजारांनी आमचे शेतकार आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स आसा तांकां बाबड्यांक ही ट्रेनिंग कित्याक मेळोंक ना. त्यांचो जागो ऑर्गेनिक क्लस्टरान कित्याक येवंक ना. त्यांचो जागो ह्या 10,000 हेक्टरान कित्याक येवंक ना. एक हेक्टर म्हटल्यार 10,000 स्क्वेअर मीटर. सो जस्ट इमेजिन 10,000 हेक्टर म्हटल्यार कितलो जागो. सो हे 2 क्वेश्चन बाबून पयली आन्सर करपाक. जेन्ना स्टेट म्हणटा आमी ऑर्गेनिक स्टेट करतले, ऑर्गेनिक स्टेट म्हणून गोंयांत करतले म्हणटा सीएम म्हणटा, बाबू कवळेकर म्हणटा, एग्रीकल्चर फूल डिपार्टमेंट म्हणटा, जाल्यार हेंचेच आमदार हेंचेच मिनिस्टर गांवांत वचून युरियाचे पोटले वाडटा तरी कित्याक. ह्या मिनिस्टरांक ह्या आमदारांक युरिया हे केमिकल फर्टिलायझर म्हटल्यार खबर तरी आसा. तुम्ही मतां मेळोंक जाय म्हणून तुम्ही वयता ते पोटल्यो घेतात सवाय भितर सबसिडीचेर आनी लोकांक व्हरून वाडटात, लोक काडटात आनी शेतान मारतात. आनी असल्यांनी तुमचे ऑर्गेनिक स्टेट जातले काय ना. ह्याय वर्सा तुम्ही पोटले वाटले ते कशे वाटले, कोणाचे अप्रुवल असले. जर तुम्ही तुमचे विजन म्हणटात गोंय ऑर्गेनिक स्टेट करपाचे जाल्यार हे बाबून आन्सर करपाचे. गोंयान आयज अशें आमचे दुर्दैव आसा की गोंयान सेम मिनिस्टर 2 पोर्टफोलिओ घेता. एग्रीकल्चरूय तोच घेता आनी टीसीपी तोच घेता. हो बाबू गोंय आमी सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरान करपाक सोदता अशें म्हणटा आनी आमी गोंयांत सगळे तरेचे जे क्रॉप्स आसा ते उगयतले आनी भायली व्हेजिटेबलाची आमकां गरज ना अशी म्हणून जी सांगता पळय त्या बाबूक हांव विचारपाक सोदता की 16 बीच्या अंडर तूं एवरी म्हयन्याक लाखांनी स्क्वेअर मीटर शेतां कशी तूं कन्वर्जनाक घालता. जर तुका एग्रीकल्चराचे पडलेले असले जाल्यार 16 बीच्या अंडर तूं लँड कन्वर्ट करचो नासलो. लाखांनी स्क्वेअर मीटर डोंगर शेतां सगळे तुम्ही कन्वर्जनाक घालता. व्हडल्या बिल्डरांक तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करपाक ओपन लायसन्स दिता, तेंची लँड सेटलमेंट करतात आनी तूं एके वाटेन आमकां लोकांक पिशान काडटा, भुरग्यांक पिशान काडटा की तुम्ही गोंय ऑर्गेनिक स्टेट करतले म्हणून. हेचे बाबून आन्सर करपाक. नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू की आयज गोंयान कितले कडेन लँड फिलिंग चलता, हिल कटिंग चलता, ट्री कटिंग चलता. फ्लाइंग स्क्वॉड आपयल्यार फ्लाइंग स्क्वॉड केन्ना येता केन्ना येना, लोकांक धमक्यो वयता, सगळें जाता. जाल्यार ह्या एग्रीकल्चर लँडाचेर वॉच कोणें दवरपाचो. बाबून दवरपाचो, बाबूच्या ऑफिसरान दवरपाचो, लोकांनी दवरपाचो काय कोणें दवरपाचो. आयज गोंयांत जितली खाजन लँड आसा भितरली 90% खाजन लँड आयज खारें उदक भितर सरोन मान फोडून काबार केल्ली आसा. जी शेतां आमच्या जाणट्यांनी 2000 वर्सां पयलीं बिल्ड केल्ली, सायंटिफीक तेका रिजन असले, इको फ्रेंडली असली, एक आपल्या भितर एक इकॉनॉमिक तो मॉडल तयार केल्लो तेंच्यांनी नुस्तें आनी शेताचो, आनी तेचेर आमचे गोंयचे सगळे सर्वायवल चलताले. जाल्यार ही खाजन लँडां खाजन आमची जी जमीन आहा पळय ती आयज कित्याक पाड पडल्या. तितून आयज खारें उदक येवन लोक एवरी टायम जेन्ना कंप्लेंट करता तेन्ना तुमचे मामलेदार, तुझे ऑफिसर्स कित्याक थंय एक्शन घेयना. एवरी टाइम तुम्ही लोकांक सांगता की आमी गोंय ऑर्गेनिक स्टेट करतले, गोंयान आमी एग्रीकल्चर प्रमोट करतले, जाल्यार हे खाजन लँड अजून पर्यंत कित्याक तुम्ही तेचेर काय एक्शन घेवंक ना. जे आमची जी जमीन आसा खाजन लँड आसा ती बुडयता, खारें उदक सोडटा आनी जमीन पाड घालता. हेचेर बाबून आन्सर दिवपाक जाय. एक तुमकां सांगपाक सोदता, तुमच्या ह्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की जो सरकार एक फॅक्टरी चलोवपाक शकना, तेचो मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे, बाबूच्या अंडर एग्रीकल्चर येता आनी आमचो सीएम प्रमोद सावंत, हे 3 जब मिल बेटे 3 यार म्हणटा पळय, आनी गोंय कशें पडलें फोंडान पळय तशें हे 3 जाण मेळ्ळा. जाल्यार हे जो गव्हर्नमेंट शुगर फॅक्टरी चलोवपाक शकना तो गव्हर्नमेंट गोंय कशें चलयतलो. हें तुमी फक्त 2 मिनटां तुमच्या लायफांतली काडा आयच्या दिसा आनी विचार करा. जो गव्हर्नमेंट
जी गव्हर्नमेंट मशिनरी एक साधी शुगर केन फॅक्टरी चलोवपाक शकना तो गव्हर्नमेंट तो सरकार गव्हर्नमेंट कितें चलयतलो? इम्पॉसिबल. म्हणून एक जीएमसी लोक मेला पळय, लोकांक मारला पळय, ते रिजन हे. कित्याक हांव परतून म्हणटा, यांची तकली गोंय साल्वार करपाची ना, यांची तकली गोंयचे जागे कन्वर्ट करपाचे आनी भायल्या लोकांक विकपाचे, भायल्या लोकांक हाडपाचे, तांकां धंदे करून लावपाचे, तांची वोटिंग कार्डां करपाची आनी इलेक्शन जिखपाचे. हीच तेंची तकली. जेन्ना आमी त्या प्रोटेस्टाक गेल्ले, आमी शेतकऱ्यांक मेळ्ळे सांग्यार, तेन्ना ते आमकां तेंच्यान सांगले की फॅक्टरी चालू करपाक फक्त 3.5 करोड जाय. फक्त 3.5 करोडान ती फॅक्टरी चालू जाता. पूण हेंकां ती करपाची ना. कित्याक लोकांनी जर शेतां रोयली, लोकांनी जर ऊस रोयले जाल्यार ती लोक जागो विकचो ना, आनी जागो जर विकूंक ना तो लँड कन्वर्ट जावचो ना. व्हेरी सिंपल. गोंयान 2 रुपयाचे 3 रुपयाचे तांदूळ बीन दिवन पळय ही पॉलिटिकल सिस्टम इतल्याक लागून तयार केल्ली की आमचे जे लोक आसा त्या लोकांक, कश्टकरी समाज आमी जे आसा पळय तेंकां सगळ्यांक लाचार करपाचे, तेंचे जमनी पाड करून उडोवपाचे, तेंकां भिकेची संवय करपाची आनी आमचे जमनी विकत घेवपाचे 10 रुपयांक आनी लँड कन्वर्ट करून 15-15, 20-20 हजार रुपयांक विकपाचे. सेम मोपा जाला. मोपाचे आयज लोक रडटा. 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो तुम्ही घेतल्यात, आख्खो प्लेटो काबार करून उडयल्यात आनी सगळी शेतां आहा पळय ती आयज बुडोवन काबार जाली. वचोन कितल्या शेतकऱ्यांक तूं मेळा, तेंचेर डिफिकल्टीज आयडेंटिफाय केला आनी तेंचेर तुवें सोल्युशन काडला, हे तिणें सांगपाचें. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक स्टेटमेंट बाबूचे येयले, म्हटल्यार हांसपाक येता. हे स्टेटमेंट जेन्ना आयकले खरें हांसपाक येलें की आमी म्हणलो फाटल्यान बॅकग्रावंडान काम करता आनी आमी पब्लिसिटी घेयना. अरे एक कदंबा चालू केल्ले तेन्ना 3 तुमी MLA वचोन ते कातर नासतना हातीन बोटान तुमी रिबीन कट करताले. असले तुमी मनीस. एक कदंबाच्या दारार तो गणेश गांवकर रावला, त्या वटेन सुभाष फळदेसाय रावला, बाबू रावला, एकट्याच्या हातीन कातर, 2 जाणांचे कातर ना, तुमी बोटान मरे कट करताले. इतली तुम्ही पब्लिसिटी घेता, तू सांगता पब्लिसिटी घेवंक ना. अरे तू पब्लिसिटी घे. सादो एक पोटोल जर तुम्ही बोललो न्हू जाल्यार तुम्ही पब्लिसिटी करता मरे. सादो ट्रान्सफॉर्मर लायलो जाल्यार तेजो फ्यूज पासून लायल्यार तुम्ही फोटो काडटा मरे थंय, आनी तू सांगता पब्लिसिटी. अरे तुवें कामूच करूंक ना. आमी चॅलेंज करता, तुका ओपन चॅलेंज करता. बाबून आपलें काम दाखोवपाचें. हांव रेव्होल्युशनरी गोंय तेच दीस बंद करता. बाबून 13,000 फार्मरांक ट्रेनिंग दिला ती, आनी 500 फार्मर्स बाबून जे ऑर्गॅनिक ग्रो करून आयज कमर्शियली काम करता हें दाखोवपाचें आमकां. आमी रेव्होल्युशनरी गोंय तेच दीस बंद करता. दीस इज ओपन चॅलेंज टू बाबू अँड CM.